bill which we were been wanting to discuss in the house and was opposed, or rather I would say was bulldozed to the today's session. त्या बाबतीत मिळत असताना एक आमचे गोवा मायनिंग बिल कॉर्पोरेशन फॉर्म झालं ते बिल आणि दुसरे आमचे भूमिपुत्र या दोन बिलाचेर उलोवपाक आज हांगा प्रेस कॉन्फरन्स मागयल्ले आसा. लास्ट विकान जेन्ना आमचे असेंब्ली सेशन सोंपलें तातूंतल्यान आय वॉज वेटिंग फॉर टू हियर वॉट द चीफ मिनिस्टर वॉन्टेड टू टॉक. कित्याक सद्या सरकाराक असेंब्लीन डिबेट करच्या पेक्षा भायर डिबेट करपाक आवडटा, भायर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आवडटा, and they like to play with the minds of the people of Goa through such press conferences which I believe are a part of election engineering. Our term election engineering continuously वापरता कित्याक जे कितें करता ते लास्ट 2-2.5 वर्सां तातूंतल्यान एक क्लियर दिश्टी पडटा की they have nothing to show the people of Goa and out of desperation they are trying to fool the people of Goa. आज पयलो म्हणल्यार भूमिपुत्र बिल हे गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल 2021 हाजेर आज कंटिन्युअसली सीएम चर्चा करता आणि एक म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री असो कसो आसूंक शकता की दोळे उगडून तुज्या दोळ्यान कोण फट मारूंक शकता. देर इज अ सेइंग की कोण फट मारता तर दोळ्यान खंय पळोवंक शकना, पूण हो दोळ्यान कोण फट मारता म्हणजे कसलो फटींग आसतलो काय म्हणून. द 3 days सेशन म्हाका दिसता तुम्ही सगळे मिडिया गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी पळयल्या आणि परत मुख्यमंत्री एक काडटा की बिलां आमच्याकडे रेडी आशिल्ली, ही बिलां तुम्ही येवन डिस्कस तरी करपाक जाय आशिल्लें, तुम्ही बिलां तुम्ही करपाक नाका म्हणून तुम्ही भायर रावले, वॉकआउट केले. दीस आर कंटिन्युअस एलिगेशन विच हॅव बीन कमिंग ऑन द ऑपोजिशन. ताज्या खातीर म्हाका दिसलें थोडे विशय जनते समोरूय क्लियर जावंक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान हेजी जाप दिवपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर विथ सच इमॅच्युरिटी ही इज टॉकिंग ऑन अ प्रेस कॉन्फरन्स की आम्ही रेडी आशिल्ले बिलां घेवन तुम्ही एक बिल घेवन आम्ही 12 पर्यंत केला आणि 4 पर्यंत करपाचे. मग तू जनते बरोबर खेळटा. And today the backlash you have received, now you are trying to justify rather than apologizing to the people of Goa for having played with laws to suit your part, तू आज ताजेर पयल्यान आनी हें घालपाक दुखणें करपाक तू वयल्यान तांकां आमकां सांगता की वी कुड हॅव डिस्कस. कशें डिस्कस करतले? ह्युमनली इज इट पॉसिबल that you get a bill जे बिल इतले दाट असता 12-14 बिलां वाचल्याशिवाय पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करपाक जाता. As it is you are bulldozing, as it is you had a mandate. What did the opposition ask you for? Opposition only asked you की सगळी बिलां तू त्या दिसा सिलेक्ट कमिटीक धाड आणि एक 8-10 दिसांनी परत असेंब्ली एक सेशन घे एक दिसाचे. तुमच्याकडे ब्रूट मॅन्डेट आसाच, बट लेट अस डिस्कस दिस बिल्स कित्याक एज लॉ मेकर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आमचे मूळ काम आसा कायदे करपाचे. असेंब्ली इज एक्चुअली आम्ही टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी तो परत ट्विटान म्हणता. हाणे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी टोटल मर्डर करून उडयला आणि ही इज टॉकिंग अबाउट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. आय थिंक इट इज टाइम दॅट वी नीड टू स्पीक आउट अवर माइंड्स. आणि ही म्हाका दिसता खरोच तो भूमिपुत्राक हेल्प करूंक सोदता जाल्यार ताणें घाई न करता ही शूड कॉल फॉर पब्लीक हियरिंग्स हाव दे हॅव कॉल्ड फॉर CZMP, हाव दे हॅव कॉल्ड फॉर कोल. जशे ताणें पब्लीक हियरिंग्स आपोवन लोकांचे विशय घेतिल्ले ते ऑनलायन जावं नाल्यार ऑफलायन जावं नाल्यार पब्लीक हियरिंग आपोवन लोकांचे विशय घेवचे, लोकांचे विचार हे बिलाचेर घेवचे. आणि हे ह्या ऑक्टोबर समज चुकून असेंब्ली आयली सुद्दां जाल्यार न घेता वी हॅव टू हॅव सफिशियंट टायम टू एन्श्युअर दॅट इफ द बिल इज इन इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स एट लार्ज देन इट नीड्स अ प्रॉपर डिस्कशन. फॉर दिस बिल वी हॅड आस्क्ड द असेंब्ली. For this bill, we had asked the Assembly Select Committee that we will discuss and come back before the next session. Tajepeksha, the government denied doing all these things in which is we call as a temple of democracy, and they have thought की बाहेर वचून प्रेस कॉन्फरन्सेस घेऊन प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान लोकांक परत बुलयतले ह्या विशयाचेर सरकार आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ठाम आसा की लोकांक फुलयल्या शिवाय ताका मतां पडची ना आणि ताज्या खातीर दिस आर द स्टेप्स विच ही इज टेकिंग. अनफॉर्च्युनेटली द चीफ मिनिस्टर थॉट that he shouldn't be giving us time and परत तो म्हणता की बिल रेडी आशिल्ले, आमचे मंत्री रेडी आशिल्ले. तुमचे मंत्री कितले रेडी आशिल्ले 3 दिसांनी पळोवन जाले. तुमचे मंत्री कितली उत्तरां दिवंक पावले ते 3 दिसांनी गोंयच्या जनतेन पळोवन जाले. सो लेट अस नॉट गेट इनटू तुम्ही 3 दिसांनी कितें करून पावले. जे तुमकां करपाचे नाशिल्ले म्हणून तुम्ही 3 दिसांचे सेशन मागयल्ले आणि यू हॅव बुलडोज एव्हरीथिंग पॉसिबल. ही बिलाची डिस्कशन थंय जावंक जाय आशिल्ली आमी मागणी केल्ली ती तुमकां थंय न केल्यार
you thought it fit to take press conferences post the 3 days session speaks high of the volumes of intellectual bankruptcy this government has, because they are not ready to discuss any of the bills. पण बोलयता असताना बिलाचे कोणेच वाचून आनी सगळ्यांनी बिलां आता वाचून जाल्या. एक दिसा सेशन घे, चॅलेंज मारता की सगळे डिस्कस जावनी, त्या बिलाचेर कितें आसा ते सगळ्या बिलाचेर उलोवप जावनी, अँड लेट अस देन डिस्कस अबाउट हाऊ यू वॉन्ट टू टेक थिंग्स हेड. ब्रूट मॅन्डेट तुझी आसाच, 27 ते 28 तुमचे लोक आसाच, सो पासिंग वोंट बी देयर अ प्रॉब्लेम फॉर यू. बट जे विचार गोंयचे आसा, गोंयकारांचे आसा, ते असेंब्लीच्या माध्यमान मांडपाक जो हक्क आमचो तुवें काढलो त्या दिसा, तो हक्क आमकां दिसता आमदारांक दिवपाची गरज आशिल्ली, which you may try to put it anyway. Governments cannot be fooled.